Christmas time, I want to wish all the people of Goa, all the people traveling to Goa as tourists, all the people who are staying abroad, working over there, all the Goans, I want to wish them a Merry Christmas. May this Christmas bring a lot of happiness, joy, and prosperity in their family. Once again, a Merry Christmas. दोन तीन दिवसा पहिली गवेरेडे इल्ले पहिली थोडे खाल्ले आमचे आणि आता हे पीक आम्ही सध्या पीक घेवपाचे भेंड्याचे पीक घेवपाचे मुळ्याचे पीक घेवपाचे म्हणजे पीक मेळपाच्या टायमार तेंच्यांनी दुसरे दिसा परत दिले आणि मदीं एकदाच दीस गॅप घेतलो लायट घातली फोकस घातली आवाज केला आम्ही घातलो म्हणजे उपकार ना म्हणून तरी ते आज काल रात्री येऊन सगळा उद्ध्वस्त केला फॉरेस्टवाल्याक परवाची दीस ताका दाखयला ताका सगळं हाडून हितूनय कंप्लेन दिली फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आणि एग्रीकल्चरान दिली आणि ताका लिखीत दिला आणि फोटो दिले त्यांच्यानी व्हिजिट करते म्हणून सांगला आणि काल फॉरेस्टाने व्हिजिट केली उरलेला असला तर सगळं आता आयज रातीच्या भितर सगळं नष्ट केला आणि हे गवेरेडे काय आले पहिली आम्ही ऐकू त्या आयडीन आम्ही बोंडलाच बघू आसलो आम्ही अभयारण्यात किंवा महाराष्ट्र त्या आयडीन असं म्हणत खबर हाडली पण आता हे आमच्या घरापर्यंत येयले आता काजीचं पुढे सीझन असा तर काजीनी वचपाचा की भाजीपालो करचो काय करपाचो असं एक दशा निर्माण झालेली असा म्हणजे आता ह्या गवारेड्याच्या खातीर आता पुढे आम्ही शेत करपाचा भाजीपालो करपाचो काय आणि काय करपाचाच कळना असो प्रश्न पडलेलो असा आणि आता राती जर बघा जाल्यार अक्षरशः तुम्ही आता बघले असताल भेंडे अक्षरशः आता कसलं पीक लायलें तुवें आनी कितें कितें ह्या चिडकी असली कलिंगड असला भेंडे असले मुळे परत असले परत वाली असले सगळं अक्षरशः सगळं एक काय तुम्ही आता बघला ते सगळे फोटो काढले असतील तांबडी भाजी सकट तांबडी भाजी केव्हा खाय नसले ते तांबडी भाजी सुद्धा खान तेंच्यानी उडयली आणि कांयच दवरूं ना अक्षरशः सगळा एक 2-1 हजाराचो आता प्लॉट असा अक्षरशः नष्ट करून उडयलो आता हे गवेरेडे आता आमच्या शेतापर्यंत सगळं नष्ट करपाक पावलेले असतात आता तेंच्यांनी आता फुडें आमी काय करपाचो ह्यो आता प्रश्न पडलेलो आहा किंवा आमी तर कसले तरी स्टेप घेतलेले ते परत आमच्याकडे परत येतले की ह्या बाबा तुम्ही तांकां मारल्यात कशे ह्या केल्यात कशे ते गवेरेड्याचो बंदोबस्त सरकारान तेणी कांयतरी उपाय करचो आणि आमकां हेतून सेफ करपाचें नाजाल्यार आमकां हें सगळं बंद करचो पडटलो त्याच्यावर उपाय काय ना कारण हे पारंपरिक शेती तर सुद्धा करूंक मेळना आता ह्या गांवांनी बारीकशा गांवांनी इतकी सगळी सोय आसा जाल्यार काय त्याचो फायदो ना नोकरी ना काय ना लोक कामधंदे ना तेचेर काहीतरी 4 पैसे जोडटलो काहीतरी करतलो खातलो करून जाल्यार तेका सुद्धा आता चान्सच ना असा आता सरकार सांगता तू करा सगळे शेत कर आणि काय कर हे स्किमी घ्या ते स्किमी घेवपाचा काय आणि करचा काय हा आता मोठा प्रश्न पडलेलो असा आता जर ह्या आता जेव्हा हाती तोंडाक येयलेल्या खावच्या टायमार तर अशी परिस्थिती जाली जाल्यार फुडें आता आमचं कसं जाता तर उदरनिर्वाह कसा करपाचो तो कळना आमकां हो गांवची वाडा विरनोडा पेडण्यात पडटा त्या आमचे जाणटेपासून ह्या असा भात शेती पिकोवनच बाबडे हंयसर आसले काय सर्वीस नसली काय नसली आणि अजून पर्यंत काय सर्वीस ना दहा खंय गव्हर्मेंट अशी सोडून दिया तरी आम्ही आता ह्यातून कृषी ह्याच्यात आम्ही पडलेले आहोत आता 7 तरी वर्सां जालीच ना रे 7 वर्सां तर जाली आम्ही आज होत काजी लायतो काजीची कलमां लायली आंब्याची कलमां लायतो फेन्सिंग करतो भाजीपालो तो पहिलीपासून आमचो आज चालू पारंपरिक पद्धतीने हा चालू तर आज आमकां असा जाता की ह्या इतक्या करून हेचो फळ जर कसला आमकां खावंक पडा मेळना खावच्या टायमार आता नष्ट जाला सगळा आणि हे आता रानटी जनावरां ह्या काय आमकां करूंक दिनात म्हणजे आता त्याच्यासाठी उपाय आम्ही काय करूचा तर ते आपले महाराष्ट्रात लोक आत्महत्या करतात गळ फासल्याचं पण गोंयांतले आमचे कोण लावचे ना खातात आणि तुम्ही जर गव्हर्मेंट जर आमकां हे सरकार जर सांगता गळ फास लाया तर आमची तशी तयारी आहे कित्याक हें करून फायदो जर काय ना आणि जितकी ही रानटी जनावरां आहात ती फक्त शेतकऱ्यासाठी दिलेली आहात आणि कोणाक त्रास कोणाक त्यांच्या तिजोऱ्यातलो 1 तारखेक त्यांचो गव्हर्मेंट सर्वंट आहात त्यांचो तिजोऱ्यात पगार जाता आमकां सांगतात ते तुम्ही शेती करा आणि रानटी जनावरां पोसा घराच्या फाटल्यान भिवचोडे घेऊन जर गवेरेडे खातो तर मग आणि आमचा काय उरला ना फाटल्या दिसांनी कोणीतरी ते वाघ बी असेच लोकांक त्रास दितात जातात म्हणून तेंच्यांनी केले आसतालो न्हू हें मी म्हणा न्हू त्या लोकांनी मिस्टेक जाली अशें म्हणून मारप न्हू हें आमकांय पडटा
म्हाकाय दिसता जनावरांक मारप न्हू, आमी मारचो ना तांकां, पूण कोणाचो तरी जबाबदार पाशयेंत सोंपतात. इतकी मेहनत करून तिथं जो शेतकरी आहा तो त्रास घेवन आपणाक काहीतरी त्याचा फळ मेळपाचा म्हणून करता. हे रानटी जनावरांनी खावपाचा म्हणून करिनात. आणि कितें गव्हर्मेंट अनुदान दिता, आमकां गव्हर्मेंटाचे उपकार आसात ना म्हण पूण तेचो मेहनत करून जर फळ मेळच्या टायमार जर असं जे नुकसाण केली जाल्यार खंय तरी पाशयेंत पिड्ड्यार आसा. त्या वक्तार कोणूय मागीर उलटी स्टेप घेता. त्या वक्तार मागीर म्हाज्यार कोण म्हणना की त्या मनशाचो चुकला. आणि गव्हर्मेंट म्हणटा आतां की आमी कोणाच्या प्लॉटान दुसऱ्याच्या सुद्दां मेळ्ळा जाल्यार ताका धरता, पूण तेतूर त्या मनशाचो गुन्यांव काय आसतलो त्या वक्तार असं दिसता न्हू. आणि हेचेर कांय तरी गव्हर्मेंटाक म्हाजो जाल्यार इतकें स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगणें आसा गव्हर्मेंटाक, जे कोण हेचे स्पेशल मनीस आसा तांकां, की तेचेर हेंच्यांनी उपाय योजना करपाची. आमी म्हणा न्हू गव्हर्मेंटान तांकां मारपाचें ह्या जनावरांक, तांकां मारपाचें न्हू, पूण तेंचो बंदोबस्त करपाचो, तांकां व्हडल्या रानान व्हरोन सोडपाचें तेंच्यांनी धरून. आमकां आतां काजी लागतली थोड्या दिसांनी, काजींनी सुद्दां आमच्या बायलांक जावं आमकां वचोंक भंय दिसता. कित्याक गवे रेडे ते अपघाती जर खंय तरी झाडींसून भायर सरान मारले ताका जबाबदार कोण आसतलो फाल्यां? गव्हर्मेंट म्हणटलो ना आपूण हे दिता भरपाई दिता, पण आमचे मनीस दिवचो ना रिटर्न. तर हेचेर गव्हर्मेंटान विचार करपाचो आनी हेतून आमकां ह्या गवेरेड्या पासून आमची मुक्तता करपाची. हां पंप असो आमचो जुनी तळी आसली, ते तळयेक पंप बसून सुमार 500 मीटर आहा लांब, थंयच्यान ह्या झाडांक स्पेशल पाणी हाडलां आमी. हां कित्याक तर हे फूल ही तळप भाग आहा खडप, ताका पाणी ना न्हू झाडांक मेळना, त्या खातीर खर्च करून गेल्या वर्सा हेच्या पयलीं आमी गाडयांनी टँकर म्हणा किंवा ट्रकान टांकयो दवरून पाणी हाडलां. जायना जाल्यार त्रास जावंक लागले. तशेंच आमच्या प्रसाद साहेबाक रिक्वेस्ट करून तेंच्यांनी आमकां थोडंसं अनुदान दिवन गव्हर्मेंटा कडल्यान हे मग हितूर आमी आमचे पयशे घालून हे पंप 500 मिटरा वयरसून पाणी हाडलें आसा हे घालपाक. आणि हे इतके त्रास आमी सहन करून सुद्दां जर अशें हे आमकां आयज बघ हे काय बरं लागांक येवपाच्या टायमार हे म्हाजो येदा व्हडला हें आतां आयज राफ हें तेंच्यांनी 2 दीस जाले गवेर रोडांनी मोडला. हेचेर काय करप आमी? अशी जर आतां आयज गॅरंटी ना की आयज हाजे येवन सुद्दां बाकीचे मोडून घालतले, हां गॅरंटीच ना आमकां. तर हेचे फुडें आमी काय करप? फेन्सिंग बी तुजी आसा? फेन्सिंग आहा, तेच फेन्सिंग आसा, सगळें आसा, काट्याची तारेची फेन्सिंग केल्ल्या, तेच्या वयल्यान जंप करून येतात, मोडिनच ना, वयर जंप करतात आनी येतात. आनी आपणाक जाय ताका नास धुवन सगळें हे बघा आमी कराड बिराड सुद्दां साफ केल्लो आसा. हालींच 25,000 रुपया दिवन कराड साफ